प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे फुडारी ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकर आणि महेश मांभरेन काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतलो. आयज जर भारतीय जनता पक्षाक भायर मारपाक जाय तर फक्त काँग्रेस हो उपाय म्हण ॲडव्होकेट शिरोडकर उलयला. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर. हे दोगूय लिडर जे यूथ लिडर्स जेंच्यांनी गोंया खातीर भरपूर योगदान दिलां. सोशली तेंचे खूब कार्य आसा, जावं ते कोविडान जावं तेंच्यांनी भरपूर बिचोले वाठारांत जावं फोंड्या वाठारांत जावं तेणें भरपूर काम केल्लें आसा. अशें हे जेंचो बॅकग्रावंड RSS बॅकग्रावंड आशिल्लो, BJP कडेन जे असोसिएटेड आशिल्ले अशे प्रॉमिनंट अशे दोग जाण गोंयचे तरणाटे यूथ लिडर्स आज काँग्रेस पक्षान जॉइन जाता. We want to tell the people of Goa, give us an opportunity, and that we will give a choice for the people. We have got our decision for new candidates, and we want to tell you that we will fight the elections on a very good platform, an united platform. All our leaders are united, and we are going to fight that. We have both Hridaynath Shirodkar and both Mr. Mamre, who are joining our party. हे दोन्ही तरणाट्यान भारतीय पक्ष रुजोवपाक खूब प्रयत्न केले. ते एक वेगळी आयडियोलॉजी घेवन प्रमोट करताले. आमच्या काँग्रेसीचेरय खूब हल्लो करताले कारण ते एक आयडियोलॉजीक बिलीव करताले. पूण 5 वर्सां जाली ते पक्ष सोडलो आनी तांकां ह्या भारतीय जनता पक्षाक एक्सपोज करून तांकां कंप्लिटली उगडी करपाची तांचो प्रयत्न 2015 साकून सुरू जालो. दोगांनी केलो. तेजे बरोबर आनिकूय आसा खूब जेणी प्रिंसिपला खातीर पक्ष सोडले आनी जेणी एक व्हॅल्यू खातीर पक्ष सोडले. खूब जाण पक्ष सोडटात की आपल्याक कितें मेळटलें, एक आमदार जिखता हांगा आनी दुसऱ्या पक्षाक वयता कितें तरी सादोवपाक. पूण जेन्ना पक्ष सत्तेर आसता आनी पक्ष सत्तेर आसतना पक्ष सोडप एक वेगळे विचारा खातीर प्रिंसिपला खातीर ते ह्या दोन तरणाट्यांक तेंची आमी तेन्नाच कौतुक करताले. वी आर रेडी टू डिफीट BJP ह्या लक्षांत धरूंक जाय. आमी आज हांगा जे आयल्या जॉइन जाल्या बिकॉज आमकां अशें दिसलें की आयज जर भारतीय जनता पक्षा सारको नरकासूर जर जळोवपाचो आसा जाल्यार इट इज द ओनली काँग्रेस हू कॅन डू इट. जशें गिरीश बाबान म्हटलें, अध्यक्षान म्हटलें की बंगालच्यान पार्टी आयल्या, दिल्लीच्यान पार्टी आयल्या, ह्यो पार्ट्यो तयार केल्ल्यो. कारण आमी जेन्ना 2014-12 जेन्ना सक्रियपणे काम करताले तेन्ना आमकां सांगलें वतालें की काँग्रेस मुक्त भारत करया म्हणून. पण काँग्रेस मुक्त भारत करप म्हटल्यार कितें तें आमकां खबर नाशिल्लें. खरें म्हटल्यार BJPक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन नाका आशिल्लो आनी स्ट्रॉंग ऑपोजिशन कोण तर स्ट्रॉंग ऑपोजिशन काँग्रेस. सगळ्यांचे हांव पयल्या हाजेर म्हणजे हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा की जेणे आमकां त्या पक्षान प्रवेश केलो म्हणून दिलो म्हणून. भारतीय जनता पार्टीचे जवळ जवळ 20 ते 22 वर्सां काम केलें. एक अपेक्षा धरून त्या पक्षाचें काम केलें. पण सत्तेर आयल्या बरोबर सत्तेचो माज कसो आसता, मद कसो मारता, हो मद आनी माज जो आसा तो पळोवपाक जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कडेन पळोवपाचें. सांगप एक आनी करप वेगळें. हो अनुभव आमकां आयिल्लो आसा. ताका लागूनच तर 2015 आमी पक्ष सोडून आमी ताज्या पक्षाच्या भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षाच्या विरोधान उबे रावले. एक कापासदारूय जाय पडटा की रुलींग पार्टी जे रुलींग पार्टीच्या अगेन्स्ट आमी वचून ताज्या प्रवाहाच्या विरोधान म्हणटात तशें वचून आमी ते उबे रावले.